Babaचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसू आणि तुमच्या आत्म्या सोवे आसू. मोगाच्यानो आमची क्रिस्ती जिविता जेजू बगोर कांयच मोल ना. आमचे जिवीत चुकलोले आनी मेलोले जेजू विणे. जेजू सोवे आमकां जिवीत आसा आनी हें जिवीत आमकां ताचे सोवे रिगून रावून मेळूंक शकता. देवाच्या उतरान संस्कारांनी आनी पवित्र सोबेचे शिकवणेन आमचे जिवीत आमी ती रिगोवन फळवंत करूंक जाता. आयज साद्या काळाचो 15वा आयतार आमकां म्हजे सोवे रिगून रावात, भरपूर पीक दियात असो साद घालता. जिविताची मुळां जेजून तीर गोड रिगोवन भरपूर पीक आमच्या जिवितांतल्यान दिवंक ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत आमकां कृपा मागून घेवया. देवाचे उतर आमच्या जिविताक एक नवेपण दिता. कित्याक देवाच्या उतरांत पदवी आसा, जिवीत आसा आनी सुफोडाय आसा. जितले आमी देवाच्या उतराक कुगटी तितलींच आमी फडवंत. दुबावीन आमच्या जिवितांत जायते फावट आमी देवाचें उतर आयकून आनी वाचून देवाक मानता तसलें करूंक आमी वावुरल्या आनी देवाच्या उतराचे बोड आमच्या जिवितांत आमी अणभवला. हे असलें बरेपण आमच्या मनांत धरून देवाक आमी आर्गां दिवया. आनी घडी जायत आमच्यो सोगतायेक लागून देवाच्या उतराची आव्हानां आमकां आगोड कशी दिसतात तेन्ना आमी तातूंत तें आव्हान मानून घेवचे सुवातेर आमी पडल्या आनी देवाक जायते आमी करूंक चुकल्या. असले आमची चुकी आमच्या मनांत धरून देवा लागीं एकामेका लागीं भोगसून ना आनी सगळीं बरोबर म्हणुया. सर्व पदवीदार देवा आनी तुमकां भावपणीन हो सगळ्यो चलून सांगता. मनान चिंतून पणात विचारून वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसत वाक्यून सदांच आंकवार मागे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणींनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी कुळाकून प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सत्सनाच्या जिविताक पावूं. आमेन.
देवाक वाखाण आनी मोहिमा दिवंक आमी मोहिमा देवाक एक गीत घेवया. सुगडी बरोबर मोहिमा देवाक उंच सर्गी आनी शांती बऱ्या मोनाच्या मनशांक संवसारी. सर्वेस्परा देवाक सर्गीच्या राया, सर्व पदवेदार देवा बाबा, आमी तुका वाखाणटा, आमी तुजी स्तुती करता, आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका मोहिमा दिता. तुज्या तर वैभवान आसत आमी तुका दिन वाजता. सुमया एकल्याच जुनीत पुता जेजू क्रिस्ता. सुमया देवा देवाचे शरीर बाबाच्या पुता. तो संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकूट कर. तो संवसाराचे पाप काडटाय आमचे मागणे आयकून घे. तूं बाबाच्यो सुड्याक बसलाय आमची काकूट कर. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगती देवा बाबाचे मोहिमेंत जेजू क्रिस्ता. एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं सुमी, एकलोच तूं व्हरतो. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा देवा, वाट चुकलोल्यांक परत येवू तुज्या स्वताचो सुवाळ तूं दाखयताय. क्रिस्ती बाबा तुचा तोली सुगडी तांच्या क्रिस्ती नावाड वेता ते पयस करूं आनी ताका सोबता ते पोरीची. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी. तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याचे एकवटांची येता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, जशे पावस आनी बरफ मोळपा तावन पडटात आनी बेश्टी थंय परतून चडनात. बगर वपणाऱ्याक बी आनी जेवतोल्याक जेवण दिवपाक जमीन शिंपतात आनी सुफोळ कोत्तात आनी किर्लायतात. तशेंच म्हज्या तोंडांतल्यान भायर सरता तें उतर निर्फळ जावन म्हजेशी परतून येना. बगर म्हजी खुशी पाळटा आनी हांवें करूंक फॉर्मायलां ते शाती पावयता. सर्वेस्पराचें उतर. देवाच्या उतराक आमचो जबाब हे परी जातलो. थोडें बी बरे जमनीर पडलें आनी आपलें फळ दिलें. परतून म्हणया, थोडें बी बरे जमनीर पडलें आनी आपलें फळ दिलें. प्रितुमेक तूं भेट दिवंक येताय, तिचेर तुजो पावस घालताय. सुबापोणान तिका सुफोळ करताय. धानो गोटो आमकां मेळोसो करच्याक देवाची न्हंय उपोट भरून व्हांवता. जबाब. थोडे बी बरे जमनीर पडलें आनी आपलें फळ दिलें. अशी तूं करताय जमनीची तयारी. कोसलोलीं शेतां तूं उदकान भरताय. जमीन एक सारकी सोपाट कोत्ताय. पावसाच्या शिवऱ्यान ती भिजोयत रावताय. तिच्या फळांचेर तुजो आशिर्वाद घालताय. जबाब. थोडे बी बरे जमनीर पडलें आनी आपलें फळ दिलें. तुज्या बरेपणान वरोसभर आमकां मेळटात फळां. तुजीं पावलां पडटा थंय सगलें जाता सुफोळ पिकाळ. पडीत जमनीर पर्यान भरपूर मेळटा चोरोव. दोंगर पर्वत आनंदान नेटोवल्यात. जबाब. थोडे बी बरे जमनीर पडलें आनी आपलें फळ दिलें. हिंडाचे हिंड मैदानार व्हळांनी
गोवांचो भाताचो शिंगार संतोशान उलासता गायता सोगलो संवसार जाबाब थोडे मेली बरे सुखी पडले आनी आपले फळ दिले बागयोन पावलून रोमकारांक बरयलेले चिटी वेले वाचप भावा भयणीं हे कालाचे कोस्त आनी आमकां उद्दापी करची आसा ती मोहिमा हांचे भितर कसलीच सोद करूंक जायना अशें म्हाका दिसता कित्याक देवाच्या भुरग्यांचे प्रकसणेक आख्खी रोसना अंतरेकून अंतरेकता आपलो शेवट शाती पावन तिचें नजो जालें तें रोचणेची खुशी न्हय पूण देवानूच अशें केलें तरी आसतना रोचणेक बरोसो आसा तो हो देवाच्या भुरग्यांचे महिमेवन सुवादीनपणान वांटो घेवचे पासत ती कुसलेपणाच्या बानपासांतली सोडची आसा आख्खी रोचना भालेंकराच्या वायटान आसलेले परी आजून पर्यंत कोश्टवता म्हूण आमी जाणा आनी रोचनाच न्हय पूण आत्म्याची प्रथम फळां घेतलेली आमी आमच्या कुडींतले सुटकेची वाट पळोवन आमचेच भितर पिरगावन आसा सर्वेस्पराचें उतर उद्गाराक सगळीं उबी रावया आनी जेजू तो वोंपी जाका तो मेळटा तो सासणांक तोपता सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं आनी तुमच्या आपल्या सोबे आसूं मातेवा प्रमाणे शुभ वर्तमान त्याच दिसा जेजू घरांतलो भायर सरून दर्याची दुडेर वचून बसलो पूण लोकांचे इतले व्हड जमे ताचे सोशी आयले की तो एका वड्यार चडून बसलो सगळो लोक दुडेर रावलो आनी ताणें ताका वेपारींनी सोबार वस्तू सांगल्यो ताणें म्हळें पळयात कोण एकलो वोंपी वोपूंक गेलो वोंपतना थोडे बी वाटेर पडले आनी सुकणीं आयली आनी ताणें तें केलें आनी दुसरें कोडपी जमनीर पडलें थंय चडशी माती नासली आनी मातयेची खोलाय नासली देखून तें रोखडेंच किडलोलें पूण वत तेतूच करपलें आनी पाडना म्हणटूच सुकलें एरबी कांट्या मदें पडले आनी कांटे वाडले आनी कांट्यांनी ताका चेपून धरले एर बरे जमनीर पडले आनी ताका पीक जालें एकाक 100 दुसऱ्याक 60 आनी तिसऱ्याक 30 कान आसलोल्यांनी आयकुचें सुमयाचे शुभ वर्तमान आनी तुका क्रिस्तांव बाबा भयणीनो आयची वाचपां आमकां देवाच्या उतरा विशीं आनी देवाचें उतर कितें करता हे विशीं आमकां संदेश दितात देवाचें उतर मनशांची निबोर काळजां मोवाळ करता देवाचें उतर तुटून गेल्लेले संबंद एकठांय हाडटा देवाचें उतर आमकांच पवित्र आनी भाग्यवंत करता गो बायलां आसलीं आनी तांचे इश्टागतीन व मोगान तांचें लग्न थोडीं वर्सां जाल्या उपरांत तिचो गोरकार
अनबावाटी जाता अधर्मी जाता देव ना आनी देव नाच ही ताची चाल आनी देखून घरांत देवाचें अशें तो कांयच दवरूंक दिनासलो आनी गोरकार ताची भावार्थी मनीस ती सदांच आपल्या गोरकारा पासत मागता आनी मागचें केन्नाच थांपयना. एक दीस ती पवित्र पुस्तक विकतें घेवन येता आनी गोवन ना तेन्ना आपल्या घरांत गुप्ती तें वाचता. वाचून जाल्या उपरांत एका लुकटाक घुस्पायता आनी व्हरून तो पावना थंय कोणशाक तें लिपोवन दवरता. अशी ही तिची चाल. तो ना तेन्ना गोरकार ना तेन्ना देवाचें उतर वाचप तें घुस्पाप आनी मागीर लिपोवन दवरप. एक दीस ती पवित्र पुस्तक वाचून जाल्या उपरांत ती भितर व्हरून विसरली आनी ते मेजारूच चुरले. ती आड पडलेली तेन्ना तिका जाग कशी जाली. आपले मेज आपलें पवित्र पुस्तक मेजारूच दवरला आनी ती उठून गेली. आनी उठून गेली तेन्ना तिचो गोरकार तें पुस्तक उगडून वाचता तो तिका मेळ्ळो. आनी तिका पळयतूच ताणें तिका इतलेंच म्हळें, वायट ना तें. आनी तो गेलो, तिवूय गेली. थोड्या दिसांनी तिच्या गोरकारान तिका म्हळें, म्हाका तें पुस्तक जाय. आनी अशी ती ताका पुस्तक दिताली आनी सद्दां रातचो तो बसून तें पुस्तक वाचतालो. आनी 2 वर्सां जाल्या उपरांत ताणें आपल्या गोरकांनीक अशें म्हळें, म्हाका तुज्या आवय बापाय लागीं म्हळ्यार म्हज्या सासूमाय सासपाय लागीं आनी तुज्या घरच्या लागीं उलोवंक जाय. तो अनबावार्थी जालो तेन्नातान जी कोण देवाची आसली तांकां ताणें पयस केली. आनी तो आपले गोरकांनीचे फामिली लागीं उलयनासलो आनी ताका भितर लेगून येवंक दिनासलो. पूण विजमीत घडलें तें हेंच, देवाच्या उतरा वरवीं ताचें काळीज मोडुकटें जालें. तो संबंद जोडूंक शिकलो. आपले गोरकांनीच्या भावार्थान ज्या भावार्थान तोय वाडलेलो तातूंत तो परतून पावलो आनी देवाच्या उतरा वरवीं ताचें जिवीत नवें जालें. बाबा भयणीनो, जें कितें मनशा लागीं जायना तें देव करता आनी देवाच्या उतरा वरवीं तें शांती पावता. आमच्या जिवितांत दुबावीन आमी असल्यो घडण्यो जायते फावट अणभवल्यात. आमची मनां घुस्पल्लीं, आमची काळजां जड जाल्लीं आनी केन्ना आमी सांडलेलीं कशीं जाल्ल्या. आनी ते कडेन हांवें कडेन पवित्र पुस्तक उगडलें आनी जें देवाचें उतर म्हाका मेळ्ळें तातूंत म्हजें मन आनी काळीज शांत आनी समाधान जालें आनी हांव शांत न्हिदूंक गेलो. देव आपल्या उतरा वरवीं ते कडेन म्हजे लागीं उलयलो, म्हजें काळीज ताणें शांत केलें. देवाच्या उतराक हें बोड आसा आनी आज आमकां पयले वाचपांत वाचूंक आयकूंक मेळटा. इजेस प्रवादी म्हणटा, देवाचें उतर पावसांनी बरोवप कसो. तो वयरतान पडटा पूण धर्तरीक फोड दिनासतना तो परतो वचना. म्हणटूच देवाचें उतर पावस जसो फोड दिता तशें देवाचें उतर फोड दिता म्हूण इजेस आमकां सांगता. पूण हो फोड कोणाक? जेन्ना पावस आनी धर्तरी मेळटा थंय हो सुफोडायचो संगम जाता. कित्याक हातूंतल्यान जमीन आपूण कितली फडवून तें दाखयता. आनी देखून देवाचें उतर आमचे जिवितांत ही असलीच सुफोडे हाडूंक देवाच्या उतराक तांक आसा. आनी देखून इजायास ह्या उतरा वरवीं परचेन आपलें काळीज मन देवाक उक्तें करचें आनी देवाच्या जिविताचो संदेश तांच्या जिवितांत जिवाळे हाडूंक तांणी उक्तो दवरूंक ही ताची परगट. शुभ वर्तमानांत आमकां जेजून दिल्ली वपार मेळ्ळ्या. वंपी वपून गेलो आनी वंपी म्हळ्यार जेजूच. आनी वंपी वेताना कितलेच कडेन ताचें बी, वाटेर ताचें बी, खडपी जमलेर ताचें बी, कांट्याच्या जाग्यार ताचें बी
आनी बरी जमनी ताची आमी शेतकारांक आमी शेत रोयता पूण आमी कोणूच बी व्हरून पांय वाटेर वो आमी शेतांनी मेरो आसात जायचेर आमी चलून वेता ताचेर आमी बी घालिना आमी थंय थांब घालिना वो आमी कोणूच बी व्हरून रस्त्यार उडयना वो आमी खळपाचेर घालिना वो जंय जिलां आनी कांटे जाल्यात थंय आमी बी घालिना आमी बरी जमनीर शेत कोसता आनी थंय आमी बी घालता पूण हो शेतकार सगळे कडेन बी घालता बी घालप हें ताचें वर्तेपण आनी उदारपण पूण ताणें बी घालें म्हूण सगळेंच बी ताका पीक दिना वाटे वेली धरतरी थंय ताका फळ मेळना कित्याक ती सुकणीं येतात आनी ते घेवन व्हरतात खडपी जमनीर ताका पीक मेळना कित्याक ती खडपी देखून ताका भितर रेंवना आनी मोवाळ आयना ते सुकता आनी मरता कांट्याची जमनीक ताका पीक मेळना कित्याक ते किल्लो वता पूण कांटे ताका चिड्डून दवरतात ते मरता बरी जमीनूच ताका पीक दिता आनी ही जमीन जी जेजून वपार सांगल्या ती जमनीचेर घालून पूण हातूंतल्यान तो आमचीच सैमा पडूंक आमकां आपयता म्हणटूच रस्त्या वेली जमीन खंयची रस्त्या वेली जमीन जी सुकणीन व्हरतात ती आमचीच जी येडगी आसात म्हळ्यार ताका सगळें करूंक वेळ आसा फुटबॉल गेम आसा थंय पावतात नाक्यार बसून गजाली करूंक ताका वेळ आसा धिऱ्यो आसात थंय वचूंक वेळ आसा सगळ्याक वेळ आसा पूण देवाचें काम करूंक देवाचें उतर आयकूंक मिसाक येवंक तांकां वेळ ना ही धर्मांचेर आड अशी न्हय धर्मांचेर वायट उलोवपी न्हय पूण देवा पासत कितेंच करपी खात्रीची न्हय तांची बी कोणूय काडून व्हरता दुसरी जमीन खडपी काडीच मोवाळ अशी पूण भितर ती निबो कोणूय जर कश्टवता ताका पावपाचें ताजें काडीज मोवाळ जायना वो कोण दुकान बुडला वो कोण कोणाक सोतायता आनी ताचे व्हडवडे ती पळयतात तरी ते ताका पावपाची नात क्रिस्ती भावात कितें शिकयता ती जाणून देवाचें बी तांचे सगळें आसा पूण तें खोल रिगोना तांचे निबोरसाणीक लागून तेवूय बी क्रिस्ती जिविताचे सुफळायचो फळ दिना तिसरें बी जिलांनी खांट्यांनी पडला तें किरलोता पूण ताका फळ जायना कितें ते कांटे दामून दवरतात आमचे मदलीं जायतीं जाणां खूब प्रयत्न करून बरें करतात वयर सरूंक सोदतात आमी असल्यांक धीर दिवचे सुवातेर एक बरें उतर दिवन ताका वयर काडूंक आदार दिवचे सुवातेर आमी तांची टिक्का करता आमी ताका दामून दवरता आमी ताका निराशी करता दुसऱ्यांच्या जिवितांत फोड काडूंक आमी दिना आमी कांटे जाता आनी चवथी जमीन जी नांगोर आपल्या धर्तरेंत रिकलो तेन्ना ते नांगराची धार सोसूंक तयार जाली गुणे जाल्ले तेन्ना शेतकातीर येवन तो फोडूंक लागलो तेन्ना ते दोपके घेवंक तयार जाले पावस पडलो तेन्ना आपली मोवाळे उगडून तिणें उदक घेतलें आनी बी पडलें तेन्ना हे सोंगटाचे एकचारान आनी ह्या संगमान बी ताणें सांबाळलें आनी ताका पीक जालें देखून जेजू म्हणटा एकाक 100 दुसऱ्याक 60 तिसऱ्याक 30 म्हळ्यार तें पीक दिता वेगवेगळे तरेचें पीक पूण तें सुफळाय दिवपी आनी देखून असली जमीन सुफळ जमीन आमच्या जिवितांत आमी जायते फावट आमकांय अशेंच कसूंक दिवंक जाय कित्याक आमी घट जायना जावं निबोर जायना जावं आनी जेन्ना आमी आमकांच कसूंक दिता तेन्ना आमी मोव जाता आमी उदकाक उगदीक उक्ती जाता बी मेळटा तेन्ना आमी सुफळ जाता आनी आमचे कडच्यान देवाच्या उतराची सुफळाय मेळटा कित्याक हे बी म्हळ्यार देवाचें उतर आनी देवाचें उतर 100 फळां दिता एका बियाक आनी जसो शेतकार एका बियातान 100 गोटे जर पुंजायता 100 म्हळ्यार ते गोट्यांचीच खबर न्ही
जेजू हातूंतल्यान आनीकूय कितें सांगूंक सोदता. एका गोट्यान 100 गोटे दिले आनी शेतकार कितें करता येता आनी ते पुजायता. एक गोटे पुजावंक शेत लुंवता तेन्ना तो खूब खुशाल, कित्याक ताच्या वावराचो फोड तो थंय पडयता. ते व्हरून कोड्यांत घालता तेन्ना ताचें कुटुंबूय खुशाल, कित्याक ताच्या कुटुंबाक जेवण आसा आनी ती दादोस जातात. देखून ह्या शेतकाराचो वार ह्या बिया वरवीं सुफळायक आनी तांच्या जिविताचें समाधान दिता. देवाचें उतर आमच्या जिवितांत हें अशें करता. पूण अशें करूंक आमच्या जिवितांत इतलो फूड मेळूंक सदांच सोंपें न्हय. मागीर पावलो म्हणटा आमच्या जिवितांत कश्ट आसात, पूण ह्या कश्टाच्या शेवटाक एक मजुरी आसा आनी समाधान आसा, आनी हें दिवंक देवूच तुवें आसा. देखून आमच्या जिविताच्या कश्टांनी आमी कश्टीच जायना आनी कश्टूच आमकां थंय गिर आसना, पूण ताच्या शेवटाक एक खोल खुशालकाय आसा. देखून तो तुवें म्हणटा एक कस्तुरी भुरग्याक जल्माक हाडचो वेळ पावतोच तिचे कश्ट कितलेच, ती रडटा आनी कश्टवता, तरी भुरगें जाल्या उपरांत ती समाधान जाता आनी खूब खूब खुशाल जाता आनी आपल्या कश्ट विसरता. देखून कश्टां वरवीं एक नवें जिवीत आसा आनी हें नवें जिवीत मेळूंक ह्या कश्ट आनी वडवडे जिविताच्या जैताचो एक वांटो हें समजूंक बागून पावलो आमकां उगडास करता. कित्याक जेजू येयलो आमकां तारण मेळूंक ते कश्ट सोंसले. बाबा भयणीनो, जेजू देवाचो जिवो सोबत तोच देवाचें जिवें उतर. तो आमचे काळजांत आनी आमचे मनांत आपलो निरोप घालून आमकां नवें जिवीत दवरूंक आपयता. आमी ताच्या जिवितांत वांटो घेवंक आमी कितें करचें? पयले सुवातेर इजेस प्रवादी शिकयता तसो बी म्हळ्यार पावस आनी बर्फ तो फूड दिले शिवाय वचना. गरज ती जमनीचें उक्तेपण. देवाचें उतर देव आमकां वेगवेगळे तरेन आमचे लागीं उलयता. आमी देवाक आमचे सभेक उलोवंक दिवंक गरज. आमी घरांत आमचे लागीं पवित्र पुस्तक आसा तें आमी वाचूंक जाय. थंय देवाचें उतर आमकां निरोप दिता. आमी मिसाक येता तेन्ना देवाच्या उतराची परगोटणी जाता. देवाचें उतर परगोटल्या उपरांत याज्ञीक ताची मोडणी करून ताची समजूणी दिता. हें आयकून आनी हातूंतल्यान देव म्हाका कितें सांगता हें समजूंक आमी उक्ते आसूंक गरज. आनी जेन्ना असो उक्तो रावता तेन्ना इजेयास म्हणटा तसो देवाच्या उतराचो फोड म्हजे जिवितांतल्यान हांव दितलो. आमी देवाचें उतर घेवंक आनी फुडवून जावंक आमी वागूं. दुसरे सुवातेर वपारीचे वंप्याचे वपारींत जेजून बींग घाली. सगळे धर्तरेर तें बींग पडलें, कित्याक ताचो बरवासो इतलोच. कसलीय धर्तरी जावं म्हाका तरी पीक मेळूं. आनी हें बी म्हळ्यार देवाचें उतर देव आमचे सगळ्यांचे जिवितांत तें बी वंपता. आमी नेणार जावं, आमी जाणवत जावं, गरीब जावं, क्रेस्त जावं, आमी कुसळी जावं, बरी जावं, देवाचें उतर आमच्या जिवितांत फुडवून करूंक देवाच्या उतराक तांक आसा आनी व्हड आसा. आमी हे देवाचे उतराचे एकसारकेपण आमी उरकून घेवया. देखून आमी कोणाचेच मोदें अंतर करचें न्हय, कित्याक देव आपल्या भुरग्या सभेक एक सारको उलयता. ताचो निरोप आमकां सगळ्यांक. देखून आमी आमचे मोदें अंतर करता तेन्ना आमी घडपी आनी कांट्यांची जमीन जाता. आमी जमनी भाशेन न्हय, पूण बियाच्या उदारपणा भाशेन आमी एक सारकी जावया. आनी तिसरे सुवातेर बागीन पावलो सांगता तसो जिविताचे जैत मेळूंक सगल्यांक कश्ट आसात. हे कश्ट आमच्या जिविताचो वांटो. ह्या कश्टांनी आमी निराशेपण पडूंक न्हय, पूण हातूंतल्यान आमकां एक बीं आसा, एक पीक आसा. आमी 30, 60 आनी 100% आमी दिवंक जाय. हो बरवसो आमच्या जिवितांत सांबाळून आमी फुडवून जावया. जेजून आपणाक दिल्लें मिसांव बरी भाशेन पाडून तो फुडवून जालो. तोच आमकां फुडवून करता आनी मिसाच्या बलिदानांतल्यान उंडी आनी सोऱ्या वरवीं आमच्या काळजांत बिराड करता. ताका शेवूंक
ताचेच सुफोडायत आमकां वांटो दी म्हूण आमी मागणी. सुगडे आमी बी रावया आनी आमच्या भावार्थाची स्वता आमी परगटुया आनी तिसरी वड आनी पवित्र आत्म्या वरवीं गरबी सांबाळलो ही वड म्हणटा तेन्ना आमी काल्तिकाय नमस्कार करून आमची तकली आमी बागोवया. सुगणी बरोबर आमच्या भावार्थाची स्वता परगटुया. सोत मानता देवा, सर्व पदवीदार बापा, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रचनार आनी जेजू क्रिस्ताक ताचे एकल्याच पुताक आमचे सुन्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गरबी सांबाळलो, आंकवार मरेताय चलमलो, पोंच काळाकार ताणें खोस सोंसले, ताका कुर्सार चडलो, तो मेलो आनी ताका न्हिदिलो, तो मेल्ले मदीं देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यान लोक जिवंत जालो, स्वर्गांत चडलो, सर्व पदवीदार देवा बाबाच्या उजव्याक बसला, तो तांची आनी मेल्ल्यांची मंजुरी करून घेतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभे, भक्तांचो एकता, पातकांचे मत्सरी, कुडीचें पुनर्जीवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमचो देव बोगाड तो आमकां आयकता आनी आमकां पावता. ताचेरूच विस्वासून आमची मागणी देवा मुखार आमी घालुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी देवाच्या उतरान आपले जिवीत रिगोवन आपल्या जिविताचे चालींतल्यान देवाच्या उतराचो फोल दिवंक तांकां कृपेन बोर म्हूण बापा लागीं मागुया. तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची कबूल कर. आमचे समाजीक सेवक वेगवेगळ्या वायटाक लागून जिविताच्या मोलार कोडपी जमीन अणभवून राजकारणीक मोलार हालतात दोलतात. देवा उतराच्या उजवाडान तांचें जिवीत फोलवंत कर म्हूण बापा लागीं मागुया. तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची कबूल कर. आयज वेगवेगळे तरेन कुडी मोनाचे पिडेक लागून जायतीं जाणां भावार्थान सांडलोलीं आसात. असले पिडेस्त भावा भयणांक कोश्टांनी फोलवोन जावंक बोलान बोर म्हूण बापा लागीं मागुया. तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची कबूल कर. आमी सगल्यांनी आमच्या जिविताच्या बेसा आनी आपोवण्या प्रमाणें देवाचें उतर आमच्या जिवितांतल्यान फोलवंत करूंक आमकां कृपा मागुया. तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची कबूल कर. दो मोगाळ बापा, किरकोळ आमची मागणी आमच्या फुड्यांत दवरल्या. आमच्या मागण्यांक कान दी आनी जें कितें आमी मागलां तातूंतल्यान आमकां हितून सुफोड कर. हे आमी मागता तेच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. अशा बाबा भयणीनो, हे मोच्यानी तुमचें बलिदान सर्व पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जाल्यार प्रमाण मागता. तुझ्या आत्म्याचें बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमेक आमच्या आनी आमगे पवित्र सभेच्या देवाक
सर्वेस्वर मानून घेऊन सर्वेस्परा तू कौलो मारतले तुझे पवित्र शुभेच्छा दानांचेर तुझी देवाड दिश्ट का आणि बावट्यांची पवित्रताय वाढवून ती आत्मीक पसण करून दी क्रिस्ता आमच्या सोमिया भगवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसू आणि तुमच्या आत्म्या सोवे आसू तुमची खाळसा उबारा आम्ही ती सर्वेस्वराताय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासूया होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बाबा सर्व उर्वेदारांनी शासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाकूच तुवें रचले ताचेच वरवीं तुज्या शिममेर नासलेल्या उदारपणान ताका ताचे मूळ सैंग परतून दिले देखून सगळी रचना अनुदान करता तुजी सेवा पृथ्वीर तुका वाखाणटा थारोवन मेळ्ळली तुजी पोरसां स्वर्गार एका तड्यान तुका दिन वाचता तुज्या संता भक्तांची सभा त्या खातीर सगळे देवदूतां सांगाती आमी सदां काल सदोसान तुजी स्तुती परगोडटा पवित्र 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 दोगारांचो सर्वेस्वर देव स्वर्ग आनी संसार भला तुज्या वैभवान होसाना ओ स्वर्गी सर्वेस्वराचे नावे येता तो सुभागी होसाना ओ स्वर्गी. सर्वेस्परा खरोच तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जोड देखून दोबा परी तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही दानां पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कश्ट मरण सोसूंक आपकुशेन तो पराधीन जालो तेन्ना तांणी उडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो म्हणून ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही मोची कूड तुमचे बसो समोर तुमची. तेच परी जेवण जातूच तांणी काळच घेतली तुका दिन वाचून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतले पियेत ही म्हज्या रक्ताची कास नव्या आनी सासणी कोराचे पातकांचे बसोणे मेळच्याक तुमचे बसोत आनी साबारा बसोत तें वारवतले हे म्हज्या उगडासाक. भावार्थाचो घोट आमी होंडो खाता आनी एकाशीतले पियेता कितले पावटी तूं परत येसून तुजें मरण परगोडटा. देखून सर्वेस्परा सुमिया जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनर्जीवनपणाचे उगड आसा आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सुरवणची काल्स भेटयता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करून आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता क्रिस्ताचे कुडींत आनी रोगतान वांटून घेतल्यांक आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी कालतिकायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सुबेचो उगड आसलो अशी लिओ आमच्या बागून बाबा आनी फिलीप नेरी आमच्या गोंडी बाबा सिमियाव आमच्या आदारी गोंडी आनी सगळ्या संस्कारणी घेतलेल्या बरोबर तिका प्रिती मोगान सपळून कर तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या बोरवाशान उतरून गेल्यान तें सगळें आमच्या बाबा भयणाचो उगड आसलो आनी तुजे काकुतीन उतरलेल्या समेस्तान तुज्या मुखामणाचो पुरकास पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची काकुत कर म्हूण आमी मागता
अशें भाग्योन तांकवार मारये देवाचे माईस सांगतली भाग्योन जुजे तिचो पुती भाग्योन धरून दुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या सांता भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितांत आमकां वांटोवली आनी तांच्या संगता तुका वाखाणू आनी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुत्रा ताचे वरवीं आनी ताच्या सांगाता आनी ताचे ठाय पवित्र आत्म्यांच्या एकवटान देवा सर्व पदवेदार बापा सर्व मान आनी मोहिमा तुका सासणाच्या सासणा देवाच्या उतराची शिकवणी आनी देवाच्या उतराच्या गोडान आमचें जिवीत सुफोड करूंक जेजूनच शिकयले मागणें म्हणून ताचो आदार आमकां आमी मागूं आमचे बाबा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज्य येवं तुजी कशी स्वर्गांत सदा तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो पिराय आयज दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळें पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्वरा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून हे जिवितांत सोंस्कार आमकां दी सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्यान बरवशान अवतरेक आमकां तुजे उदार काकूतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व वाकांतांतली वाटाय कित्याक रासोटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना सुमया जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या दुर्मदुदांक उडय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या बावटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तूं जियेतांनी राजकोट चलयता सासणांच्या सासणान सुम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबी आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं प्रतिभगान एकामेकाक शांती दी देवाची शिडी संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी सुमिया जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रोगत आमचे घेता ही आमची जोडटी आनी कास्ताडीन आसा पूण तुजेच काकुतीन आमच्या आत्म्यान तशेंच कुडीन भलायकी आनी उपकार ही देवाची शिडी हो देवाचो जिवो शब्द जो आमच्या काळजांत सुफोड पीक दिता देखून तोच आपलेंच देणी आमकां करता ताका शिवंक तयार जाल्या ती आमी सुवात सोम्या तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावो ना पूण एक उतर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली मोगाला जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक आशेतां ह्या वेळार तुजें भोव उमळीक मास रोगोत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा तुजे सोडशिल्लो कोडसोरूंक कदींच म्हाका निर्मू नाका आमेन प्रार्थुया सर्वेस्परा पवित्र जेवणांत आमी वांटो घेतला ह्या पवित्र गुटान परतून परतून वांटो घेवून तुजें जिवीत आमचे भितर अदीक अदीक वाडो म्हूण मागता
क्रिस्ता आमच्या सोर्या वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सव्य आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन वचून यात क्रिस्ताची शांती देवाच्या उतराची सुफळाय तुमच्या जिवितांत जिवंक तुमकां दाता देवाचे बरोबर शेवटाक आमी गीत घेवया F21 पेज 95 F21